हॉस्पिसियोच्या डायलिसीस विभागाक उजो लागल्या उपरांतूय कॉन्त्रादाचेर डायलिसीस सर्व्हिस दिवपी दोतर व्यंकटेशान ताचे कडेन जाता तशें करून सर्व्हिस चालू दवरली। मात सरकारी यंत्रणा हात धुवन फाटी लागल्या म्हूण तो निमाणें हायकोर्टात पावलो। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन आपूण हॉस्पिसियोत माफक खर्चान डायलिसीस विभाग चलयता, पूण प्रायव्हेट पार्टीचे भरीक म्हूण आपलो कॉन्त्रात रद्द करपाचो आपल्याक हॉस्पिसियोंतल्यान धांवडावपाची तयारी चल्ल्या म्हूण ताणें कोर्टा मुखार दावो केला। आपल्याक धांवडावपाच्या हेतानूच खंय हॉस्पिसियोच्या डायलिसीस विभागाक उजो लायला आसूं ते घडणुकेची ज्युडिशियल इन्क्वायरी दोतर व्यंकटेश मागता। डायलिसीस विभागाक उजो लागल्या उपरांत इलेक्ट्रिसिटी आनी इन्व्हर्टर कनेक्शन काडिल्ले ते जोडून दिवचे म्हूण आरोग्य खातें आनी सरकाराक निर्देश दिवचे म्हूण तो मागता। सध्या आसा तशीच स्थिती आसूं दी, फुडली ऑर्देसर डायलिसीस विभाग जसो चलता तसो चलूनी म्हूण हायकोर्टान सध्या सांगला। सरकार आनी आरोग्य खात्याक नोटीसी काडल्यात। केस 17 जुलयाक दवरल्या। ते पयलीं सरकार आनी आरोग्य खात्याक एफिडेविटार जाप दिवंक सांगल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।